저도 먹었다이 암지 못된 예수 닦아이 어묵 옳군 din mas nakong Aplens jiwit tu kabetong Tužec kutum ektai sada Bawat viswas mogu tarda Tužec kutum ektai sada Bawat viswas mogu tarda Soglia munchak kalzandorum Tanci bukti aplikolum Jesu vorbim tu kabosum Jesu vorbim civit zorum Tuje kutum ektai sada Bawat viswas mogu tarda Tuje kutum ektai sada Bawat viswas mogu tarda On. So गायना आम्ही गायची न्हय we can listen to the hymns. दुसरे सुवातेर communion time. जोन एकल्यार जेसो तुमी उबी रावता तुमकां दिमी घालूंक जाय जाल्यार थंयसरूच दिमी घालची. Don't pull the kneeler from the other chair. Kneeler हात ओडूंक जायना. Neither do you touch the other chairs. पण तुमकां दिमी घालूंक जाय थंयसर दिमी घालची नाजाल्यार बसून रावचें communion time. Communionaक येता तेन्ना stretch your hands to the extreme. आमी amen म्हणचें न्हय. So this will be the anti-clockwise. This will be the clockwise and clockwise. Wait for the ushers, volunteers hata tanka to let you know when to come. Okay. Keep a social distance. Tinga mark kela tuinsur ube raoche so that you keep a distance between each other. There is no collection basket going about. Puna todi swatiri basket yo dolloli asa. You can put your weekly Sunday collections. आज मिसान आमी भाग घेतना आमी कितें भाशेन मागतांव लिएना डिक्रूजाच्या बरी भलायकी पासत तेच बरोबर दिनवासनेचे मिस्पिरिता एलन मोंटेरो आमी ओतमे पासून मागून घेतांव कॉन्सेसांव मानुएल परेरा आनी एमेलिंडा फल्कांव ओतमे पासत रोजारिया वालिस ओतमे पासत वालेरियन डिसोजा ओतमे पासत निकतोच आमचो भाव गोंयां सोंपून गेलो देवाच्या विंगीन भोयन क्लेमेंटिना दायस तिचे पासत आमी मागून घेवया जोल्म दिसाक देवाक दिनवासता एल्डन वाज दिनवासनेचे मीस आनी देवाक दिनवासता कविन परेरा आनी दिनवासनेचे मीस बापाक आर्गां दिता जोल्म दिसाक अर्सला फेर्नांडीस हाचे बरोबर मोगाल इश्टांत तुमची सर कुटुंबाची इंतेसांवां बापा मुखार उबारुया आनी ह्या मिसाक आमी सगलीं बरोबर सुरवात दिवया सगलीं उबी रावया बापाची आनी पुताची आनी पयत आत्म्याची नांवी सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय देवान आमच्या इगोर्जीचीं दारां परत उक्तीं केलीं आनी जो उपास आमी केल्लो 4 म्हयने देवाची कूड शेवंक जायनासतना देव आमकां परत आपल्याच कुडी मासान आमकां भरता आमकां बलिश्ट करता हें बलिदान बापाक उबारतना
देवाचे उतराचेर नियाल करुया. देवाच्या उतराक आमच्या काळजांनी कसलो जागो आसा हाचेर आमी म्हायती दवरुया. आमचे अंतस्करण साफ करता आसतना देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालतिकायन म्हणुया. हांव पातकी सोपयता देवाक आनी तुमकां बाब बनयलो मनवेगल्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ते पासत बागेन सदांच आंकवार मेरेक सगळ्या दिवपांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाब बनयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पर देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत खोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत खोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिया काकूत खोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमान देवा उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पळयता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ताक एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींचे बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरें देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बरफ मळबां थावन पडटात आनी बेश्टेच थंय परतून चडनात बोगोर वोपणारांक बी आनी जेवतोल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपता आनी सुफळ करतात आनी किल्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांव करूंक फरमायलां तितलेंय पाळटा थिंगा शार्ती पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. थोडीं बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. बरोबर म्हणुया. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. प्रितुमेक तूं बेट दिवंक येताय तिचेर तुजो पावस घालताय. सुबामपणान तिका सुफळ करताय. दाना गोठो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उदपत भरून वाडटाय. जबाब. थोडीं बी बरें जमनीर पडटा आनी आपलें फळ दिता. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कुसलोली शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एकसारकी सोंपताय करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय. तिचें फाल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब. थोडीं बी बरें जमनीर पडलीं आनी आपलें फळ दिलें. तुजे बरेपणान वरोसभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पानवेल पडटात थंय सगळीं जाता सुफळ पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरो.
दोंगर पर्वत आनंदान नेटवयतात. जबाब, थोडीं बी बरे जमनीर पडलीं आनी आपलें फळ दिलें. हिंडाचे हिंड मैदानार, वळांनी गोरवांचो भाटांचो शिंगार, संतोशान उलासता गायता सगलो संवसार. जबाब, थोडीं बी बरे जमनीर पडलीं आनी आपलें फळ दिलें. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळाचे कोश्ट आनी आमकां उगडापी करची आसा ती मोहिमा हाचे भितर कसली सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाचे भुरग्यांचेर प्रकाशणेक आख्खी रचना अत्रेकूंक अत्रेकता. आपलो शेवट शार्ती पावूंक ताच्यान नजो जाल्यार तें रचनेची कशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रचनेक बोरवांसो आसा तो हो. देवाचे भुरग्यांच्या मोहिमेवंत सेवादीकपणान वांटो घेवचे पासत ती कुचडेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आख्खी रचना बालोंतरेच्या वायटांत आसलोल्या परी आजून पर्यान कोश्टवता म्हूण आमी जाणू. आनी रचना न्हय पूण आत्म्याच्या प्रथमेन फळांत घेतोल्या आमी आमच्या कुडींतले चुकीची वाट पळोवन आमचे भितर पिरोंगण आसा. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. ताका जो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्पराक जय. Servespor तुमचे सोवियासो. मातया पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याच्या दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांची इतली व्हड जोमे ताचे सुरशीं आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी तांणी तांकां वेपाऱ्यांनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोमतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं येवन आनी तांणी तें खेलें. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची कोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपोलें आनी पालां नात म्हणटूच सुकलें. एरबी खांट्यांनी मोदें पडलें आनी खांटे वाडले आनी खांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. एर बरें जमनीर पडलें आनी ताका पीक जाली. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यांक तुमी आयकोचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, आयच्या शुभ वर्तमानाची लिमनी ओड चड म्हत्वाची. जेजू म्हणटा, कान आसलेल्यांनी आयकोचें. आमकां सगल्यांक कान आसा न्हू. प्रश्न कान आसा वो ना तें न्हय. कित्याक जेजू ही ओड आपली वोपार सांगली म्हणटच म्हणटा. कित्याक लोक आयकना. आयकल्यारूय लोकांक समजून आपल्या काळजान बसना. आनी हेकाच लागून तो म्हणटा, आयकल्यारूच पुरो न्हय, हाची समजूनी चाबडावन आमच्या काळजांनी आमी धरूंक जाय. Jesus was the best storyteller. आनी दुबाविरीत आमचेय
जेन्ना आमी मनीस वाडटा आमच्या मायन पायन ओ ग्रँड पेरंट्स ओ टिचरींनी ओ कोणेय आमकां एक बरीशी समजून दिल्ली ओयो ना ओय म्हण नाल्यार तकले आलोयल्या सजमता म्हाका कोण तरी बरी समजून दिता आनी जायती पावटी ही माय पाय काणयेंतल्यान आमकां सांगता एक संदेश पाठवयता तेच भाशेन जेजूय वोपाऱ्यांनी उलयतालो इन पॅरिबल्स वोपारी म्हणजे पॅरिबल्स द फोक स्टोरीज ऑफ द टायम ऑफ इज्रायल पॅलेस्टायन आनी थंयसर इतलें शेत इतलें फार्मींग म्हणटा जेजू एक वोपारींतल्यान एक खोल संदेश आपल्या लोकांक पाठवयता कितें तो म्हणटा एक वोंपी शेतकामती शेतान बियो वोंपूंक वेता आनी आपल्या पोतयेंत ह्यो बियो घातलेल्यो आसतना वोंपूंक वेता आसतना थोड्यो बियो पयले सुवातेर इट फॉल्स ऑन द एज रस्त्यार वाटेर पडटा वाटेर दुसरे सुवातेर खोडपा जमनीर पडटा तिसरे सुवातेर कांट्यांनी पडटा आनी चवथे सुवातेर बोरे जमनीर पडटा पूण जें बी वाटेर पडटा हें किल्लोचें ना कित्याक मनीस चलतलो त्या बियांचेर वारेली सुकणीं येतलीं आनी ह्यो बियो खातलीं हाची समजणी देवाचीं उतर आमी आयकता इगोजेन बसून तुमी वाचता घरा आयकता पूण जोरी तर आमचें काळीज उक्तें ना हें बियां सारकें सुकणीं देवाचें उतर घेवन वेता सो वेन वी क्लोज आवर मायंड इन अ हार्ट दिस गॉड्स वर्ड डज नॉट जेनरेट डज नॉट ब्लूम इन आवर हार्ट्स जेन्ना आमचें मन आमचें धान आमचें काळीज बंद आसता आमी एक कायदो कसोय उतर आयकता जाल्यार सुकणीं चोंच मारून देवान दिल्लें उतर घेवन वेता दुसरे सुवातेर जें बी खोडपी जमनीर पडटा थोडीशी माती आसता आनी रोखडेंच तें किल्लूंक सुरू जाता पूण खोलाय ना देर इज नो डेप्थ ऑफ अर्थ आनी खोलाय ना म्हणटोच हें झाड वाडचें ना हय मरे मोगाल इश्टांदो आमचें सगळें तेंच जाता देवाचें उतर आयकता आमी मिसां आयकता रितीन आमी करता आनी जायते फावटी एकदम बरें दिसता आमी म्हणटा हांवूय देवाचो पाटल्यार जातलो देवा पासून कितेंय कोत्तलो हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक वांटतलो पूण जोरी तर खोलाय ना जेन्ना दुसऱ्यो वस्तू आडकोडी येता द प्रायोरिटीज आर डिफरंट देवाक वेल दिवचे सुवातेर देवाच्या उतराक दुसऱ्यो वस्तू सुरू जाता द डिफरंट प्रायोरिटीज आनी हें उतर मरून वेता वी कान सस्टेन ऑन दीस तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा थोडें बी खांट्यांनी पडलें बरी जमीन झाड वाडटा रोंपयो वाडटा पूण कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें फुगार केलें देवाचें उतर मेलें आमच्या जिवितांत मोगाल इश्टांदो देवाचें उतर आमी आयकता सांबाळटा आनी जिवंक प्रयत्न करता पूण जेन्ना कांटे येता कांटे म्हणजे संवसारी वस्तू म्हजो वेळ दुडू गिरेस्कायेक म्हजो वेळ चड कामाक आमी देवाच्या उतराचें नियाल करूंक आमकां वेळ मेळो ना हे संवसारीक कांटे देवाच्या उतराक वो देवाच्या आमच्या धर्माक वो हांव डिवोशन होलिनस हें चेपून तोपून मारून उडयता पूण तुमचें मोदें मोगाल इश्टांतो देव म्हणटा जायते जाणान बरी जमनीक बरें सारें घातलेलें आसा आनी जें बी देव तुमचेर शेवरिता तें एका ना दुसऱ्या दिसाक बरो इनाम दितलें बरें फळ दितलें तर मोगाल इश्टांतो आज आमी नियाल करूंक जाय देव इतलो उदार काळजाचो
की देव आपले बरेपणान सगळ्या मनशांचेर भेदभाव करिनासतना दुडूग्रेस काही पळयनासतना सगळ्यांचेर हे देवाच्या उतरांची बियां शेवरिता. देव जाणा थोड्या वाटेर पडटलीं, थोडी कांट्यांनी पडटलीं, खोडपी जमनीर पडटलीं. बियांचो विबाड जातलो. पूण विबाड जातलो म्हूण देव फाटीं रावना. सगळ्या मनशांक देव आपुरबायेन देवाच्या उतरांची बियां तुमच्या कुटुंबान घालता. आमी नियाल करूंक जाय. म्हजी काळजाची जमीन कसली जायत. ते सुकणी येवन रोखडेंच दिल्लें खाता काय? ओ थोडोसो वेळ तें वाडटा पूण म्हाका दुसऱ्यो वस्तू लागू जाता. ओताच्या भारान दिल्लें देवाचें उतर बरेंपण करपून वेता. ओ कांट्यांनी आमकां फुगार करता. कितें जायत आमचें जिवीत फुगार करता. देवाचे कृपेन म्हाका दिसता हो पॅन्डेमीक काबार जाल्यार पुरो. ताणें आमकां हे 4 म्हयने फुगार केलो. पूण दुसऱ्योय वस्तू आमकां फुगार करता. कित्याक आमचें धान मन इज नॉट ऑन गॉड, इज नॉट ऑन होलिनेस, इज नॉट अबाउट टू बिल्ड आवर रिलेशनशीप, एक संबंद देवा सोबे. आनी जी मनशां प्रयत्न करता आपल्या भुरग्यांक, आपल्या कुटुंबाक बरें सारें घालूंक, बरी जमीन तयार करूंक, आज न्हय फाल्यां शेंबऱ्यांनी फोडां ती दितली. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. ताका लागून जेजून म्हणलेलें आसा, कान आसल्यार आमी आयकोचें. आमी मिसान भाग घेता. हे दिसांनी हांव सजमतां जायते जाणांनी आमी रितीर पळयलो. आमचे रॅम्सगेट फादरांनी जायतो आमकां संदेश दिलो. पूण पॅन्डेमीक काबार जालो, हो संदेशूय काबार जालो काय? तेणी घातलेलीं बियां आमच्या काळजांनी वोमतेलीं रोंपयो मेवतिली आमकां बरीं फोडां. ओतान आमी करपोता. कित्याक संवसारी वस्तू आमकां तोपून मारता ते कांटे जिविताचे. बट इफ यू सेट आवर प्रायोरिटीज रायट, पयलो जागो पयले सुवातेक देवाच्या उतराक हें चाबडायात घरा व्हरून. कितें म्हाका संदेश दिता? आमचे अदरवायज इट बिकम्स अ टिक बॉक्स सिस्टम. मिसान टिक बॉक्स सिस्टम. But it should help us to grow in God, grow in Jesus Christ. हाची समजणी आमी चाबडावन बारीक करून म्हज्या जिविताक कसली फळां दितली हाचेर आमी दर दिसाक नियाल करूंक जाय. आज मोगाल इश्टांदो आमी एकामेका पासून मागून घेवया. देवाक दिन वाचतना देवान बरी जमीन आमकां दिल्ली आसा. अडचण्यो, आडखड्यो, कांटे विंठे आनी वोत आमच्या जिवितांत आसतलेंच. वी शूड नॉट बी डिसअपॉयंटेड. दीस आर द ह्युमन वे ऑफ लिव्हिंग. पूण जे मनीस प्रयत्न करतात दे आर लिसनींग टू गॉड्स वर्ड. मागून घेवया देवान दर कुटुंबाक दिल्लीं बियां खंय तीं वाडटा जाल्यार बरीं फळां दिवंक. सगळीं उबी रावया. आनी मोगाल इश्टांदो थोडोच वेळ ओगीचपणान मागणें करुया. सगळ्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. जायतीं आमचीं भाव भयणी दुयेंत आसा. कितें भाशेन आमी मागता. जॉर्डन हे आमच्या ल्हान भुरग्याक जो परत हॉस्पिटलान आसा. जायतीं आमचीं भावनां कश्टोत हांव. सगळ्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरतना सायबी मागीर कुलो मारूया आनी म्हणुया, Noman Marie. Su spoczytająca, ostoriamode tu sodo, ansodo tu sopu Jesu. Magente Marie devace mai, avapia patimnatikor, ataniamcha monacha veradamen. Sotmantan deva, sörpöldar bapa, sörgaran pritmicha rusnara.
आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्यान पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मेतायन जल्मलो पोंस पिला काल ताणें खोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो स्वतमात्ता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. बसूया. म्हज्या इश्टंदो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदित बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमी आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्याक तुजे पवित्र सुबेच्या देण्याचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याची पसंत करून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदारां ससनाचे देवा सर्व केल्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपले जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवे. आपले कोश्टां मोरना वरवीं सुणयली आमकां पातकांतली. आपले पुनर्जन्मपणान जिखली आमी सुमेस्तांक जिवीत ससनाची. आपले मुमिवेद सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां भक्त संगाती निरंतर तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सवेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी एका ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक मेळचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो हानीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीन जेवण जातोच तांणी काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली हानीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नवीन ससनी करोराची हें रगत पातकांची बोगसोने मेलच्याक. तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोठ परगोठुया. जेजू मेलो. जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनीक सणूची खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतली आमा सुमेसांक पळयतो तुमी वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाब, डेक्लन आमचो गोवली बाब आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावभिनेची खाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन धरून दुथा आनी सर्व काली तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्त बरोबर ससनेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वर्धन आनी वैभव तुका ससनेच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुंदराची याज्ञा मनान धरुया. सगल्यो आमच्यो गरजो, आमची खुशालकाय, आमचें दूख हे वेळार बापा मुखार करुया आनी जेचून दिल्लें प्रार्थन बडा विस्वासान उचारुया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो क्रायस्त आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरबेशान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कातांतली वाटाय. कित्याक राजबोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमोणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांखाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ती म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना
तुझ्या सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Kristaची कूड. Kristaची रगत. So communion घेता तेन्ना just follow the stewards. And while getting back to your places, so that you keep distance, okay? जी आमची भावना एमीस घरा पडटा तांकां स्पिरिच्युअल कम्युनियनाचे मागणे आमी म्हणटा. मोगला जेजू आमी सोत मानता तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुज्या सुरशिलो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका. आमेन. जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. तुका महिमा तुका गावंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन.
प्रार्थूया. सर्गींचे बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं. हे मी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. तुमकां सगल्यांक पयलीं स्वाती दिन वाचना ही आयच्या मिसान भाग घेतले म्हणून आनीक मनसुकीन आनी बरे भाशेन आमी भाग घेतलो. ह्यो सगल्यो नोयो वचना आमकां, वयो ना. तोंडाक मास्क घालपाक तुमी सगळीं दोतोर दिसता सद्याक. थोडी नर्सान दोतोर दिसता, पूण आय थिंक वी हॅव टू लीव वीथ दीस वील बी आवर फ्युचर. कितले म्हयने ते खबर ना, बट वी हॅव टू डू आवर बेस्ट. जाता ते भाशेन पूण मीस आनी भाग घेवंक प्रयत्न करात. खंयच वचात जाता ते भाशेन. दुयेंत आहात ती वचनाका. जाणटी आहात ती मातशे घरा रावात इफ यू आर अनेबल, बट आय थिंक दीस इज हाव गॉड गायड्स अस. सो नेक्स्ट संडे हे मीस 11:30 पिटर बारेटो थंयसर आसा. तुमी येतलीं जाल्यार पयलींच नांवां दिया, बिकॉज इफ दॅट इज फूल बाय आनीक 2-3 दिसांनी then I may have another mass at some point. पूण येता ती नांवां दिया. आनी आयचे भाशेन मातशें बेगीन येयल्यार बरें, बरे भाशेन बसूंक मेवता न्हू. कित्याक आमकां जाग्यार घालूंक जाय, नाजाल्यार ती ऑर्डर जायना. हें गिरगिरें घुंवता तें सारकें घुंवचें ना. सो वी हॅव टू फॉलो दीस दॅट एवरीबडी इज सेफ इन द चर्च. हे मिसा भायर आमची सकाळची 10 मीस जाता आनी सॅटर्डे 5:30 आनी सांजचें 5:30 ऑन संडे. तातूंत जागो आसता, बट इफ यू डोंट गेट एनीवे इन अदर चर्चीस यू आर मोस्ट वेलकम. एवरी डे 9:30 आमचें मीस, सांजचें वेनसडे 9:00, फ्रायडे 5:30 एडोरेशन आनी 9:00 मीस. आमी कुमसारां कॉमेस कोत्ता हांगासर ह्या सुमारान, आनी वीच इज वेरी इम्पॉर्टंट to receive the Eucharist. Thursday after 9:30 Mass, 10 to 10:30, and Friday from 5:30 to 6. Baptisms and weddings, konachi inquiries can be dealt with Father Francis or myself. Ami ata suru kora soglyank. Only new houses, kone new gelle asa ti ami ata benjar kottela. The Easter blessing आमी म्हणटाव म्हाका दिसता till August we have to wait for some time. पूण कोणाचें न्यू घरां आसा जाल्यार आमकां तुमी गमोयचें. हे सोनवाराक 18th of July आमचो 3rd annual youth convention. हे पोस्ट तुमकां धाडूंक मेळोंक ना, वॉट्सॅपार धाडल्या, but we can't supply the papers, isn't it, this time. So फाटले 2 वर्सांनी हे आमचे एन्युअल कन्वेन्शन वॉज वेरी ग्रेट. जायतीं भुरगीं जमा जाल्लीं. ह्या वर्साक देवान तुमकां सगल्यांक घरांत दवरल्यान फ्रॉम द होम्स यू कॅन वॉच द लायव्ह स्ट्रिमींग. सुरू जातलें 11 ऑनवर्स अंटील 3. सो इट्स नॉट ओन्ली फॉर यूथ बट एज अ कुटूंब आमी पडूंक जाता. भुरग्यांनी एक कुटूंब कसो. आनीक ह्या परिस्थितीन आमचे तरणाटे तांणी हांगासर मागणें केलां जायते ते वावुरता टू गेट ऑल द टॉक्स. बरीं स्पिकर्स, आमी बिशप डॅक्लन वील स्पीक टू अस गिवींग द यूथ मॅसेज. ताचे उपरांत पिपा बेकर, अ वेरी गूड स्पीकर, तें आपलें टॉक शिबीर दितलें. फादर जोझफ फ्रॉम रॅम्सगेट तो तरणाट्या लागीं उलयतलो. Jeremiah was तो आपली टेस्टिमनी, शॉर्ट टेस्टिमनी फॉर द डॉमिनिक, अलेक्झेंड्रिया. आनीक आमचेच तरणाटे आपली खोलपणां हांगासर भुरग्यां पासत मांडलेली आसा. म्हणटच लॉकडावन जालो म्हणटच आमी तरणाट्याचो हुस्को ना दवरिना. स्वताच आमच्या काळजांनी तो आसा. जाता ते भाशेन आमी तांकां पावता. पूण आवय बापायनी मातशी उर्बा दिवंक जाय. ह्या दिसाक तांकां follow us on the Instagram, isn't it, Noel? Instagram. Goan Chaplin's Instagram. ताजे जायते ते एडवर्टिजमेंट धाडलेलो आसा. सो आमी घरा वेताना those who are sitting in the A and B zone have to go all around to the wall, okay? Exit हा ते थंयसर. One, keep a distance.
आनी हेवटेन आहा तेणी अशीं भायर सरपाचें. अशीं भायर सरलें म्हणटच पयलीं गॅरेज मेवता, दुसरें म्हणजे कुजीन मेवता. कुजिनान जेवण कांय ना, वचनाका थिंगा. आनी मागीर कार पार्क मेवता. ओके, सो गूड, बरें दिसता. जायते तेंपांनी आमी भेटलीं न्हू, सदांच आमी हांगासर मीस करतालो, एकलोच करतालो आनी कोदेलांक पडयतालो. आतां तरी आमचो तुमी येता जाता ते भाशेन, पूण म्हाका म्हजी खुशालकाय वाडटा जेन्ना तुमी येयली म्हणटा मिसाक. उरीक जाल्यार कोंकणी आसा सरोत हांव सोडची ना ही कोंकणी, हें देवाचें ओत्मीक भास. सो तुमचीं नांवां पिटर बारेटो वो पिटर सांगचें तांकां आज. आनीक कलेक्शन करूंक ना न्हू, ना पयशे हाडल्या, हाडले जाल्यार घाला. आनी देर आर बास्केट्स दे. ओके, दॅट्स फॉर द करेया न्हू. या वचना, उबी रावना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्रार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu bashin asche awe uloitana bavurtana. Jesu bashin asche monan it's moji prarthana. Jesu bashin जावचे awe disan disa kinan kina मोजा मोनाची तारताना. जेसू आसचे हावे जिलोयताना बावुरताना. जेसू आसचे मोनान इच मोजी प्रार्थना. काळीज मोजे देवूळ कशें मोजा मोगा देवा खातीर चिंतना तशी सपना म्हजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर. जेसू आसचे हावे उलोयताना बावुरताना. जेसू आसचे मोनान इच मोजी प्रार्थना. मोगाल इश्टांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळ्यां लागीं. गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें. थंयसर एक बेल बटन आसा, ताका तुमी क्लिक करचो, कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेवतलो. देव बरें करूं. स्टे सेफ.